नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। पासपोर्ट आणि ओसीआयचो इशू आपले कडेन उसरा आयलो। दोनूय इशू रोखडेच सुट्टले। दिल्ली यत्न चल्ला। मुख्यमंत्री सावंत सांगता सीएए चालीक लायिल्ल्यान पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानांतल्यान भारतांत आयिल्ल्या अल्पसंख्याक हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैनांक 70 वर्सां उपरांत नागरिकत्व मेळटलें। मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याची तुस्त केली। पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासल्यान आयिल्ले हिंदू आसतले, ख्रिश्चन आसतले, सीख आसतले, त्याच बरोबर बौद्ध आसतले, थंयसरले मायनॉरिटी समाज जो आयलो 2014 पर्यंत आनी तांकां सिटीजनशीप मेळूंक ना। कितलेशाच वर्सांची तेंची आज म्हाका दिसता सिटीजनशीप मेळपाचो जो कायदो अमेंड केल्ल्या कारणान तांकां सिटीजनशीप मेळटा, हे खूब बरी गजाल आसा। आनंद व्यक्त करता आनी खऱ्या अर्थान जे तांकां न्याय मेळ्ळो की त्यांची कितलीशीच जनरेशनां म्हणजे भारत देशाची फाळणी जाल्या उपरांत ज्यो चुका जाल्ल्यो त्यो चुका परत एकदां आमी म्हणटा की तांकां सिटीजनशीप मेळ्ळ्या कारणान खरोखर तेंच्यांनी आनंद व्यक्त केला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव आभार व्यक्त करता। ह्या थंयसरल्या मायनॉरिटी समाजाक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें काम हें केलें, त्या बद्दल देशवासियांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन। पासपोर्ट ह्या विशयाचेर इट इज एक्चुअली लॉंग पेंडींग इशू। ज्यांचे अशा पद्धतीत म्हणजे सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट आणि रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट ह्या दोनां मदलो आनी ताका लागून तांकां ओसीआय कार्ड आता रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट मेळ्ळो काय तांकां ओसीआय कार्ड मेळना, पण मुळात हो विशय उसरा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत हाडलो, हांव खरेंच सांगता। आनी त्या बेगीन तो थोडोसो बेगीन जावपाक जाय तो तरी सुद्दां म्हणजे हांवें फॉरेन सेक्रेटरी आसतले बाकीचो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ आणि मिनिस्टर यांच्या कडेन डिस्कस केला आणि खास करून पयलीं होम मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केला। बेगीन सुटावो करचो असो म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता तो विशय जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो अशें हांव आशा व्यक्त करता। सीएए कायदो लागू करपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक गोंयचे बीजेपीचो येवकार। फुडारी म्हणटात एनआरसीचेरूय विचार करात, घुसखोरीचो बंदोबस्त करात। आप म्हणटा कायदो लागू मुस्लिमांकडे भेदभाव करता, वेंचणूक मतींत धरून निर्णय। असलो कायदो रिलिजनाचेर पळय सद्या हो कंडेम जावपाचो आनी ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन कमिंग अप विथ दिस इज ओनली टू पोलराइज एंड क्रिएट अ मेस इन द कंट्री। सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस। सीएए हैज टू बी कंडेम। सीएए इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री एंड सीएए वाज नेवर रिक्वायर्ड एंड इट वाज एजिटेटेड इन अ लार्जर मॅनर। सो वी स्ट्रॉंगली कंडेम दिस। सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता। सिटीजनशीप अमेंडमेंट ॲक्ट हो ॲक्ट कालपासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा, एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंचेर अन्याय जाल्लो त्या मनशांक धड हांगाली सिटीजनशीपूय नासली आनी भायलीय नासली, त्यामुळे त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा, वोटींग अधिकार आसत, तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली। आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात, बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात, तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो। There has to be some barrier, there has to be some law in place, and implementation of the law is very important, which he has implemented today. We all welcome it. All citizens of India, people of India should welcome this decision. थोडे नेपाली आसा जावं बांगलादेशी बी सगळे घुसखोरी हे दिल्ले आहा बांगलादेशी जे आहा तेच सांगता तुका हांव की दुसरे कंट्रीचे लोक हिंगासर येवन रावता आनी आधार कार्ड करता आनी मागीर इलेक्शन कार्ड करता, मागीर रेशन कार्डाचेर तेंचो हात वयता। हें बंद जावपाक जाय, कित्याक आमकां तूं आमी फाल्यां युरोपाक वचून रावंक शकता काय? ना, रावंक शकना। आमकां ते धांवडटले। एचजीपीडीएचे होलसेल नुस्तें मार्केट फातोर्डे सावन तात्पुरते वेर्णा आयडीसीत शिफ्ट केला। जीएसआयडी वरवीं नवें मार्केट बांदपाक घेतला, ताचें काम बेगीन पूर्ण करपाक मजत जावची म्हूण मार्केट शिफ्ट। थळावे नुस्तेकार बेजार। ओपन जातले न्ही 6 म्हयन्यांनी फेज 1 ओपन जातली। देन मिनिस्टरा बरोबर आमचें डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टर म्हणलें की आज एक फेज ओपन करत आनी वर्सां भितर ती जायत जाल्यार इट विल लूक व्हेरी बॅड म्हणून, बिकॉज वी कॅनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टायम। हें ओपन करून तें कंजेशन आसतना दुसरें काम फास्ट जावपाक शकना। सो इफ यू विल हँड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो टू अस, वी विल कंप्लीट इट विदिन 6 months, सो दॅट रिमेनिंग पार्ट तो आमी अजून शिफ्ट करूंक शकले ना।
लास्ट टाइम मिनिस्टर रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, हांवूय रेजनाल्ड सरा कडेन उलयलो, जो IDCचो चेअरमॅन, and he has told us there are some sheds which he will see whether they are renting it out or they are empty. Once एक आमकां खंयची शेड मेळ्ळी जाल्यार हे सपोज फिश मार्केट थंय शिफ्ट जालें, सो तुम्ही वेन्ना IDC व्हरपाक वेन्ना IDC व्हरपाक सोदता. सो इट इज फॉर अ टेम्पररी पिरियड, एक 6 म्हयन्या खातीर सपोज इफ वी टेक दॅट, हांगा इमिडिएटली रेडी जातलें. अजून त्यांची अर्दी तशीच उरला, 60% काम झालं. आमकां ते सांगतात 3 महिन्यान झाले, 3 महिने आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, आत्ता मार्केट शिफ्ट करता, अजून त्यांची मार्केट जालें ना. आता ते म्हणटा आमकां आनी तुमी खंय वसा, आमकां शिफ्ट करता म्हणटा ते, आनी वेर्ना वसा म्हणटा ते, आनी एज पर चेअरमॅन SGPDA. पूण ते सडनली वेर्ना वसा तुमी हे काम आमकां अजून ते आमकां गॅरंटी ना ती की मार्केट जातली केन्ना ती. आतां मोलाची गरज ना. आतां हांगा सायडीन बसता आमी रिक्वेस्ट केल्ले तांकां, आनी आमी प्रपोजल घातलेलो की बेश्टे शेड बांदल्यार पुरो म्हणून हे सायडीन, आनी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाक गरज ना. एक 2-3 महिन्यात ते काम जाता. धारबांदोडा उपजिल्हाधिकारी आणि PWDच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा साकोर्डेच्या रगडा न्हंयचे पळोवणी केली. फाटले कांय दीस न्हंयचे उदकाची प्रदूषणाचो इशू तापला. नुस्तें पोसपी एकल्याक लागून उदक प्रदूषित, ताका नोटीस काडल्या म्हूण कांय दिसां पयलीं जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. मंगळारा रातीं गिरी नॅशनल हायवेचेर एक्सिडेंट. मोटार डिवायडरार चडोवन लायटीच्या खांब्यार मुखली. ड्रायव्हर जखमी. मजगतीं शिगांव मोटारसायकलीचो अपघात. अनीश कुजूर हो 21 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. सध्या गिरी हायवेचेर आतांच एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. नागराज म्हणून एकटो रोडचो भुरगो वेगनार घेवन पर्वरीसाठी वयतालो. हांगा फ्लायओव्हर आहा थंय ताणें गाडी फास्ट केली आनी तेजी गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ली आसा. आनी हांगा लायटीचो पोल आहा, लायटीच्या पोलार ताणें गाडी मारिल्ली आसा. ताका इंजरी जाल्ली आसा. ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लें आसा अशें आमकां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा. म्हापसा पुलीस आनी अग्निशामक दल ऑन द स्पॉटार पाविल्ले आसा. रुडंड्या खातीर सौरभ शिरोडकार. काल कुळ्या हांगासर वाठारांत एक अनीश कुजूर हो भुरगो शिगांव ते कुळ्या वयतालो आनी पल्सर गाडी घेवन वयतालो आनी तेजो पल्सर गाडये वयल्यान बॅलन्स म्हणल्यार जो चालक हें जाल्ल्या कारणान तेजी गाडी जी आहा एक लायटीच्या खांबार आदळ्ळी आनी ताका जागीच मृत्यू येयलो. हो अनीश कुजूर हो रावपी थंयचो थळावो आनी 21 वर्सां. आनी म्हाका दिसता काल संक सुमार ही घडणूक पोलिसांनी पंचनामा करून थळाव्या पोलिसांनी बॉडी आहा ती GMCन धाडलेली आसा. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान लक्षद्वीप वचपी फ्लाय 91 एअरलायन सेवा सुरू. नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियान व्हर्च्युअल उक्तावण केलें. 18 मार्चा सावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शहरांक जोडटा. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा मोपा लिंक रोड एप्रिलान जाता. देखो अपना देश स्किमीत गोंयांत टुरिजमाक बूस्ट मेळ्ळो. दाबोळे आनी मोपा एअरपोर्टाक लाव. लक्षद्वीपावेले पर्यटन वाडोवंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो यत्न. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान लक्षद्वीपाक वचपी फ्लाय 91 एअरलायनीन सेवा सुरू केल्या. नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियान व्हर्च्युअली विमान सेवेचें उक्तावण केलें. माझी हेच कल्पना आहेत की आता 2 एअरक्राफ्टची सुरुवात झाली. 1 वर्षामध्ये आपण 2 एअरक्राफ्टला वारंवार वाढून 6 एअरक्राफ्टचा लक्ष्य प्राप्त करून द्या आणि लवकर हे ATR एअरक्राफ्टला घेऊन आमचा टियर 2 टियर 3 शहरांचा एक माणसाला हे कनेक्टिव्हिटी ग्रामीण अंचलचा माणसाला पण हे कनेक्टिव्हिटी द्यायचा लक्ष्याची पूर्ती आपण करून द्या. देखो अपना देश स्किमीन गोंय टुरिजमाक बूस्ट मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. मोपा लिंक रोड खंय फुडल्या म्हयन्यांत पुराय. देखो अपना देश आज अगादीची पहिली फ्लायट हांगासर वता. हाज्या पयलीं गोंयांतल्यान अगादी वचपाचो कोणी विचारय करूंक नाशिल्लो आनी इतकी कनेक्टिव्हिटी कोण घेवन वयतलो हेंय कोणी पळोवंक नाशिल्लें. आनी ताकाच लागून देखो अपना देश ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंया देशांतले म्हणजे आयलंड आसूं किंवा स्मॉल सिटीज आसूं हे पळोवपा खातीर टुरिजम हांगासले थंय वतले, थंयसले हांगासर येतले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो.
आज जर आम्ही पळयता आसता तर फक्त कनेक्टिंग रोड जो मोपा एअरपोर्ट टू द नॅशनल हायवे कंप्लिटिंग इन द एप्रील म्हयन्यात तोय पुराय जाता. आमी अजून सकयल्यान टर्न मारून जे वता म्हणजे आनीकूय बी आनी जी येवपाक थंय 10 मिनटां लागतात आमी विदिन 5 मिनिट्स वी विल डायरेक्टली टच टू द नॅशनल हायवे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा पर्यटनाक गोंयचे दोनूय एअरपोर्ट म्हत्वाचे. Always people would like to say that Dabolim is stopping. I think Chief Minister, our Union Minister, Sripad Babu Naik, Mr. V.K. Singh, the Prime Minister, everybody has put one tone that both the airports will be there and both the airports in their own domain are doing the businesses what they need to do. 18 मार्चा सावन फ्लाय 91 मोपाक 13 शहरांक जोडपी फ्लायटा सुरू करता. CEO मनोज चकर उलयलो. 13 city pairs. 13 city pairs. Okay, in first 4 months. Yes, that is when the 4th aircraft comes in. Okay. We would get to 13 city pairs. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. SBIन इलेक्ट्रॉल बॉन्डाविशीं म्हायती वेंचणूक आयोगाच्या स्वाधीन केल्या. सुप्रीम कोर्टान फटे पडल्या उपरांत दिसा भितर SBIन डाटा एकठांय करून वेंचणूक आयोगाक दिलो. वेंचणूक आयोगान सगळी म्हायती 15 मार्चा मेरेन वेबसायटीर घालपाची म्हणून कोर्टाची ऑर्डर आसा. कोणे बॉन्ड विकत घेतले, खंयचे पार्टीन रिडीम केले, सगळे जाहीर जातले. दाबोळे एअरपोर्टाक आनीक एक धपको. स्पायस जेट एअरलायन्सान दाबोळे वेली विमान सेवा बंद करपाचो निर्णय घेतलो. मोप्पाचे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेली विमान सेवा मात चालूच उरतली. स्पायस जेट दोनूय विमानांचेर सेवा दितले. मजगती स्पायस जेटाचो CEO अरुण कश्यप आनी CCO शिल्पा भाटियान राजीनामा दिलो. SpiceJet last operated from Dabolim Airport, I think 28th October 2023. Okay, so from then on? Since then, they are not operating. It is their business decision. At the end, I think they were operating 1 or 2 flights. Okay, so they slowly cut down, stopped operation totally. They are not operating right now. Any reason, particular reason? Some believe that airport handling charges are more and better offers elsewhere. Is that one of the reasons? There is a no such what you call cost is more here, cost is less. It's not that. There is a misconception nowadays. Even some of the news articles we are seeing that Dabolim is costlier to operate, but it's absolutely it is wrong. Dabolim Airport will continue to grow and operational facilities will continue to improve the things. First there was Air India that decided to go out, then Oman Air, Qatar Air, now we're talking about SpiceJet. Sir, but any other flights or other flights are operating, international flights are operating, charter flights are operating at Goa Airport? As of now, we don't have any further information with us. Any information from any other airline about it? But other flights are operating here? Yes, yes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे फुडारपणान देशभर 760 वन स्टेशन प्रॉडक्ट स्टॉल सुरू केले. गोंयांत वास्को आनी कुडचडे सावड्ड्या रेल्वे स्टेशनाचेरूय स्टॉल. प्रधानमंत्र्यान विजी वरवीं उक्तावण केलें. राज्यपाल पिल्लई गोंयच्या उत्पादनाची तुस्त केली. कार्यावळीक खासदार तानावडे आनी बाकीचे आमदार मंत्री आशिल्ले. Local people are concerned. Their products should be given priority, and for that purpose, in the most important part of this railway station, a stall which is visible for everybody, and all arrangements are there, and our Goan local products are exhibited there and selling. So we will welcome the Goan people as a whole. Our Honourable Minister, our Honourable MP, all others are present there, and this is a golden opportunity for Goa, and I congratulate the central, our Union Railway Minister as well as Prime Minister. One station, one product. देशातल्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर एक प्रॉडक्ट, लोकल प्रॉडक्ट. त्या प्रॉडक्टाचें दुकानाचें इनॉग्रेशन व्हर्च्युअली तांच्यांनी केलें. गोंयचे 2 रेल्वे स्टेशन, वास्को आनी सावर्डे, अशा दोनूय रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जी लोकल वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा आमी, गोंयच्या प्रॉडक्टाची 2 दुकानां हांगा सुपूर्द केल्लीं आसा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार.
Be prudent, be safe, keep watching Prudent.